शिक्षणाचे म्हत्व. शिक्षण म्हळ्यार आधुनिक जिविताचो एक म्हत्वाचो भाग. आतांच्या काळात लोक शिक्षणाक चड म्हत्व दिवंक लागल्यात. जेन्ना एक भुरगें 3 ते 4 वर्सां पिरायेचेर पावता तेन्ना ताच्या आवय बापायची पयली चिंता म्हळ्यार ताका बऱ्यांतल्या बऱ्या शाळेंत प्रवेश मेळोवन दिवप. हाजें कारण म्हळ्यार आतांच्या लोकांक शिक्षणाचें म्हत्व खबर आसा. कांय वर्सां पयलीं जेन्ना लोक इतले शिक्षीत नाशिल्ले तेन्ना लोकांचें जिवीत इतकें सुखी नाशिल्लें जितकें आयज आसा. चडशा लोकांचें जिवीत कश्टाचें आशिल्लें. पूण जेन्ना शिक्षणा विशीं जागृताय निर्माण जाली आनी शिक्षण मेळोवप सोंपें जालें तेन्ना लोकांचें जिवीत सुदारलें. शिक्षणाचो पयलो पावंडो म्हळ्यार बरोवपाक आनी वाचपाक शिकप. बरोवपाच्या आनी वाचपाच्या गिन्यानांतल्यान मनशाक जग पळोवपाक आनी समजपाक नवी नदर मेळटा. शिक्षणाक लागून मनशाक आपल्या कुटुंबा खातीर, आपल्या समाजा खातीर आनी आपल्या देशा खातीर आशिल्लें आपलें कर्तव्य कळटा. हाकाच लागून ह्या जगात जगप सोंपें जालां. शिक्षणाक लागून तार्कीक चिंतनाक वाव मेळटा आनी समाजांतल्यान अंधश्रद्धेचो नाश करपाक मजत मेळटा. शिक्षणांतल्यान विज्ञानीक गिन्यानाचो प्रसार जाता. तांत्रीक विद्येची उदरगत आनी तांत्रीक विद्येचो योग्य असो वापर हें शिक्षणाक लागूनच फावो जाला. आमची भलायकी कशी बरी दवरप आनी आमची भूंय ही फुडारांत येवपी पिळग्यां खातीर कशी सुगूर दवरप हें आमकां शिक्षणांतल्यानच कळटा. शिक्षण आमकां आमच्या वेळेचो योग्य आनी फळादीक उपेग करूंक शिकयता. शिक्षण आमकां बरें काम मेळोवन दिवंक मजत करता. तशेंच आमच्या कलेचो आनी आमच्या कार्यक्षमतेचो योग्य वापर करून आमच्या जिविताचें उद्धार करपाक शिकयता. शिक्षणाक लागूनच हें व्हड जग एक ल्हानशें गांव जावंक पावलां. विदेशी भाशेचें गिन्यान आनी विदेशी संस्कृतायेची समज हें आमकां शिक्षणाक लागून मेळटा. आमी आयज भायल्या देशांनी वचून काम करतात वा आमच्या उद्देगाचो प्रसार भायल्या देशांनी करपाक शकतात. शिक्षणाक लागून मनशाचो आत्मविश्वास वाडटा. शिक्षणाक पिरायेची मर्यादा आसना. शिक्षणाची प्रक्रिया ही आयुश्यभर म्हळ्यार आमच्या जल्मा सावन सुरू जाता आनी आमच्या मरणा पर्यंत चलता. शिक्षण हें उपचारीक शिक्षण वा अनउपचारीक शिक्षण आसूं येता. उपचारीक शिक्षण हें आमकां शाळेंतल्यान वा महाविद्यालयांतल्यान मेळटा जाल्यार अनउपचारीक शिक्षण हें आमकां आमच्या जाणट्यां कडल्यान, आमच्या भोंवतणच्यो घडणुकींतल्यान वा आमच्या अणभवांतल्यान मेळटा. अनउपचारीक शिक्षण हें बरें आसपाक शकता नाजाल्यार वायटय आसपाक शकता. अनउपचारीक शिक्षण हें फळादीक आसूं येता वा निसूक आसूं येता. हाकाच लागून एक योग्य अशें रीतसर शिक्षण गरजेचें आसा जें आमकां बऱ्या आनी वायटा मदीं अंतर करपाक शिकयता. थँक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्रायब टू माय चॅनल.